हॅलो गोंयकारा, आज आम्ही हे गोंयचे माणक्यो फ्राय करूया. वो माणक्यो आमी गोंय म्हणटात तेका, नाजाल्यार कलामारी नाजाल्यार स्क्वीड म्हणटा इंग्लीश भाशेन. सो ती फ्राय करपा हें आमकां बरें साफ करून पडटलें, भितर काड्या आनी काडून पडटलें आनी रिंग स्लायसीस करूंक पडटली, ती बरी रिंगेस जाताय. आनी त्या खाली मसालो जाय, कित्याक एक चिली जाय तेका, 4 कालाफुरां वो 4 क्लोव जाय तेका, एक येतसो तिखीचो नाजाल्यार सिनेमन स्टीक जाय तेका, एक हाफ टीस्पून ऑफ जिरें जाय नाजाल्यार क्युमीन सीड म्हणटाय, टॅमरीन नाजाल्यार आमी तेका चिंचे बोट म्हणटाय, 2 फ्लेक गार्लीक जाय तेका नाजाल्यार लसूण, एक कूड येतसो जिंजर ना आलें, पिंच टर्मरीक जाय तेका, सॉल्ट जाय तेका आनी विनीगर जाय पडू तेका. आतां स्क्वीड कातोलां मातशें धुपाकूच जाय तें, आनी सॉल्ट हेजें लाय तेका, आतां सॉल्ट लाय आनी बरें हें कर तेका. आनी एक सॉल्ट लायले म्हणटरी हो मसालो आतां हांटील तो घाल. हो मसालो हांवें सांगिल्ले भाशेन हो बरो ग्रायंड कर आनी हो तेका बरो लावन दवर. ही एक्चुली 7 पीस आहले हे स्क्वीड सगळे म्हणून. आनी एक बरें अशें करून मसालो मातशें मॅरिनेट जावन रावपाक मातशें दवर, एक 20 मिनट यो दवर. आनी मागीर तें जालें म्हणटरी मागीर तूं हालीं हो भाजपाचो फ्रायन तेल घाल. आतां काय तेल बरें फ्राय जालां आनी हांवें बरें 20 मिनट हें दवरलां आनी आतां हांव हें स्टार्ट करता फ्राय करपाक. बरें फ्राय करूं नाका, तुका जाय ते भाशेन फ्राय कर, कित्याक हें आतां बरी मोटी फस्ट केली चड ही आपुणूय मागीर रिंग आहाय ती आपुणू बारीक हें जाता रिंगां. मागीर भाजून म्हणटरी मागीर दाखयता. ऑलरेडी फ्राय जालां, पूण हें कितें तें मसाल्या मातशें उदो हें जाल्लें, सो तुका मातसो टायम लागतलो तें, कित्याक ती ग्रेवी हें जाल्ली मसाल्याक ती ड्राय जावपुसान तुका मातसो वगत लागतलो की ड्राय जावपुसान तूं हें फ्राय कर. आनी मागीर जालें की धांपणें मारनाका, धांपणें मारलें जाल्यार तें फ्राय जायना, तें कूक जाता वो हाफ बॉयल जाता. सो आतां तें जालें आनी लॉंग लिव्ह गोवा, बाय बाय.